नमस्कार. गोवा टुनायटान उष्मा परबाचो येवकार. भारताची उदरगत वोकल फॉर लोकलात देशाची प्रतिमा उंचावपी वावर करात. पंचायत राज दिसा प्रधानमंत्र्याचो पंचायतींक उलो. जल जीवन मिशन किसान क्रेडिटाचेर फोकस. हर घर जल किसान क्रेडिटाक नेट दिवंक खासा ग्रामसभा. थोड्यांचो पाळो चडश्यो आडकल्ल्यो नित्याचे कोफुजावांनी. खासा ग्रामसभे विशीं खंय पंचायतींनी गांवांक सारखे सांगलेच ना. गोंयांत मंगळार मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट. आयतारा फांतोडेर गोंयभर जगला गडगड मारून दोडको. फुडले 5 दीस पावसाळे. वेधशाळा म्हणटा तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. प्रधानमंत्री मोदीक पयलो लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार. मुंबयत सुवाळो. उषा आशा आदिनाथाचे हजेरेत भोवमान. प्रधानमंत्र्यान पुरस्कार केलो देशवासियांक समर्पित. आणि पुणेचे राजीव कला मंदिर कला अकादमी. साखळी रवींद्र भवनाचेर सौर उर्जेचो प्लान. पुणेचो राजीव मंदिर थारतले पयले सोलर पावर्ड. कला संस्कृती मंत्र्याचो प्लान. आता खबरो विस्तारान. भारताची उदरगत वोकल फॉर लोकलात आसा. पंचायतीचे कामाचो आवाठ लोकल असलो तरी ताचो सामुहिक प्रभाव वैश्विक जातलो. देशाची प्रतिमा उंचावतली असो वावर करात. प्रधानमंत्री मोदीचो पंचायत राज दिसा देशभरातल्या पंचायतींक उलो. जल जीवन मिशनाक पंचायतींनी नेट. शेतकारांक ग्रामसभांनी क्रेडिट काढा. अनुच्छेद 370 रद्द केल्या उपरांत प्रधानमंत्र्याची पहिलीच जम्मू काश्मीर भेट. भारत का विकास वोकल फॉर लोकल के मंत्र में छिपा है. भारत के लोकतंत्र के विकास की ताकत भी लोकल गवर्नेंस ही है. आपके काम का दायरा भले ही लोकल है, लेकिन इसका सामूहिक प्रभाव वैश्विक होने वाला है. लोकल की इस ताकत को हमें पहचानना है. आप अपनी पंचायत में जो भी काम करेंगे उससे देश की छवि और निखरे, देश के गांव और सशक्त हो. यही मेरी है आज पंचायत दिवस पर आप सबसे कामना है. एक बार फिर जम्मू कश्मीर को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. और देश भर में लाखों की तादाद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहूंगा, पंचायत हो या पार्लियामेंट, कोई काम छोटा नहीं है. अगर पंचायत में बैठ करके मैं मेरे देश को आगे ले जाऊंगा, इस संकल्प से पंचायत को आगे बढ़ाएंगे तो देश को आगे बढ़ने में देर नहीं होगी. और मैं आज पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों का उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, संकल्प देख रहा हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पंचायत राज व्यवस्था भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की एक सशक्त माध्यम बनेगा. गोंयांत कांय घरांनी नळाचें उदक पावना. त्या घरांनी हर घर जल मिशना वरवीं उदक पावोवपाची पंचायतीची तयारी. प्रधानमंत्र्याच्या उल्याक मान दिवन खासा ग्रामसभा आपयली खरी, मात चडश्यो ग्रामसभा खंय टावर नाका, खंय गाडेकारांचेर कारवाय, खंय स्ट्रीट लायटी असले नित्याचेच कोफुजावांनी घुसपल्ल्यो. खासा ग्रामसभेविशीं खंय पंचायतींनी लोकांक सारखे कळोवंकूच ना. काणा बाणावले पंचायत फुडल्या 2 वर्सांत खंय प्रत्येक घरात नळाचें उदक आनी सरकारी स्किमी पावयतली. आम्ही निचो घेतला जी स्किमी आसात ते घर घरांनी पावोवपाक. आनी ह्या 2 वर्सां भितर ही आमची पंचायत आमी एक जावन आमी सगळे स्किम्यो आमी फुडें व्हरतले. सगळे घराक उदक आमी दिवंक फुडें सरतले. न्हय दर्यांचो सारको सांबाळ जावचो म्हूण ग्रामसभेत विशय आयलो. बरोबर बाकीचे इश्यू. Water bodies पुरयले. So where is your right to life of that biodiversity or those fishes which are there, the plants, the aquatic animals? Because even we are protecting life below water.
water bodies, the sea and the river have to be protected. रिक्रिएशन सेंटर किंवा जॉगिंग पार्क लायब्ररी फॉर द ओल्ड एजीस so that they can come over there and spend their time over there and keep healthy. कुडतरी ग्रामसभेत हर घर जलाचेर चर्चा जाली. सरपंच म्हणटा उरल्या त्या घरांक उदक पावयतले. आणि ही स्कीम आमी जी लोकांक पावपाक आमी बरी कोशिश करतले. आमी लोकांक उदक मेळपाक भरपूर हें करतले आनी घरांनी उदक मेळपाक हें आमचें प्रयत्न आसतले. आनीक हें कुट्टोरे वॉटर जें प्रॉब्लेम आहा जें उदकाचें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें तुगेलें. लोक म्हणटा खासा ग्रामसभा आसा म्हूण पंचायतींनी गांवांक सारकें सांगूंकूच ना. टॉप टू बॉटम डायरेक्शन धाडलां. एजेंडा फकत डॅशबोर्डार घालपा घायला एको पॉयंट. ते बरो एनाउन्समेंट बी कांय दिलो ना. लोकां मदें अवेरनेस बी हाडलो ना. हे आजी येदोळ 45 दीस केलो ना तेणें. ते भाशेन करपा जाल्लें. तें जलशक्तीचें तें हर घर जल म्हणटा ते भाशेन तें आज एक दिसान जाता. प्रधानमंत्री उलयता पंचायतींची ग्लोकल कामगिरी ग्रामसभांनी जल जीवन मिशन आणि शेतकारांक क्रेडिट कार्डांचेर. हे वटेन वेळसाव पंचायत लोकल इश्यूनीच घुसपली. सायक्लोन टावर नाका म्हूण ग्रामसभेत बोवाळ. गोंयकार गाडे घेवन भायल्यांक सबलीच करतात म्हणून बोवाळ. सडनली आमकां हें येयलें एजंटाचें नोटीस येयले पोत्तून की आनफोडे ते जे उलोवपा आहा म्हूण. पूण आयज आमकां फिशरमॅन आमगेलो रापणकाराचो एकवटा नागनेलान सांगलेला आमकां ऑलरेडी वॉर्निंग मेळटाय सो आमकां तेजी गरज ना आनी तो आमी ग्रामसभा बंद उडयला. ग्रामसभा मेन इश्यू मोठा टावर एक जाला आनी ते मुवेबल हँड कार्ड आहाय तेचे एक जाला. डिझास्टर सायक्लोन टावर लोकांक नाका रेजोल्युशन केला नाक म्हूण आनी दुसरो ते गाडी म्हणटाय ते आमी पंचायत परमिशन दिता आसतना आमचे विलेजर आनी आमचे गोंयकार म्हणून आमी तेंका परमिशन दिल्लें म्हणल्यार त्या परमिशना आमचे थोडे जाण आहाय ते मिसयूज करताय काटाय तो गाडो दुसऱ्या भाड्यान दिताय. ते वटेन होणा सत्तरी ग्रामसभेत स्ट्रीट लायटींचो इश्यू. ना मारिना जाल्यार आनी कितें सांगतलो. आतां तूं प्रश्न काडलो म्हणून ग्रामसभेक सांगता. तशें न्हू भाई पळय एक सांगता आतां फोंड येता न्हू सगळ्या डिपार्टमेंटाक फोंड येता तर तो फोंड युटिलायज जावपाक लागता कसो थंयच्यान पंचायत. आतां तो उरतलोच न्हू आमचो आनीक 10 दिसांनी कोड मरे फंड दवरून कितें मेळटा. कितली वर्सां जालीं आमकां अजून स्ट्रीट लायट ना ती रानाच्यान हाडल्या तशी ती असली भितर ती बीन आसा तुमची ह्या बीन लायट फुडें पावता ती लायट येना कोण हाडयता म्हणटा पूण कोणूच उलयना एकूच दीस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत मंगळार मेरेन पावसाचो येलो अलर्ट आसा. गोंयची वेधशाळा सांगता जगला गडगड मारून पावस पडटलो म्हूण तांचो अदमास. आयतारा फांतोडेर गोंयभर जगला गडगड मारून दडको. गोंयच्या सगळ्या स्टेशनांचेर खंय पावस पडला. मंगळार मेरेन येलो अलर्ट आसलो तरी पावसाळें आनी 5 दीस उरपाचें म्हूण वेधशाळेचो अदमास. तापमानात खंय व्हडलोसो बदल जावचो ना. Light rainfall activity at isolated places. Light rainfall or thunder shower activity at isolated places is forecasted for Goa state, both north and south Goa districts, even in the coming days as well. आने वाले 5 दिनों में भी गोवा के ऊपर थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं. मे बी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इससे भी कम रहेगा. आज जो मिला उससे भी कम रहेगा, लेकिन लाइट या मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी आइसोलेटेड जगह पे कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं आने वाले 5 दिनों में भी. वार्निंग्स फॉर लाइटनिंग एंड विंड्स गस्टिंग टू 40 to 50 kmph at isolated places for the first 3 days 24, 25 and 26, क्योंकि उस दिनों में वो सिस्टम का इंटेंसिटी एज पर लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा दिखा रहे हैं. इसके अलावा अगर टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो टेम्परेचर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी लार्ज चेंज इन द कमिंग 5 days. अभी अगर कोस्टल साइड की पानीजी के पर्टिकुलरली बोलेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एट अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस. आने वाले दिनों में भी ये 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पयलो लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार. मंगेशकर ट्रस्टाचो मुंबयत सुवाळो जालो. उषा आशा आदिनाथ मंगेशकराचे हजेरेत सुवाळो जालो. लता मंगेशकर आपल्याक व्हडले भयणी समान अशें म्हूण प्रधानमंत्र्यान लता दिदीच्यो यादी काडल्यो. पुरस्कार घेवंक आपूण सहसा फाटी म्हूण लता दिदीचे बाबतीत आपल्याक विधी निषेध लागना अशें प्रधानमंत्री उलयलो. मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्य के साथ साथ
और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे, वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। फोंडेचे राजीव गांधी कला मंदिर सौर ऊर्जा पॅनल बसोवपी पहिली संस्था आसतली। पहिल्या पावण्यार राजीव कला मंदिर, कला अकादमी आणि साखळे रवींद्र भवनाचेर सौर ऊर्जेचो प्लान आसा। कला संस्कृती मंत्री गोविंद उलेलो। राजीव गांधी कला मंदिराचे सोबितीकरणूय खंय रोखडेच हातात घेतले। तांच्या स्ट्रक्चरल डिझायनाक खंय गोंयचो पावस पेलपाचो ना। ह्या राजीव गांधी कला मंदिराचेर फर्स्ट अशें इन्स्टिट्यूशन आसतलें जेजे कारण सोलर पावर तेवूय आमी टेंडर अबाउट टू आमी टेंडर करपाचें आसात। ऑलमोस्ट 1.25 क्रोर्साचो एस्टिमेट जाल्लो आसा। तेजे आमी टोटल पॅनलिंग, त्याच बरोबर फॅब्रिकेशन आनी कितें काही गोष्टी जाल्ल्यो आसात ती डिझायनींग पार्ट ऑफ द राजीव गांधी कला मंदिर आसा पळय न्ही, तो खूब ताका गोंयचो पावसाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें डिझायन जाल्लें नाशिल्लें। कारण बरेचशे ठिकाणी ओपन स्लॅब्स दवरलेले आशिल्ले, ओपन टेरसीस दवरलेले आशिल्ले आनी टेरसीचेर हाडून ते उदक सोडिल्लें आशिल्लें। दॅट इज अ रॉंग कॉन्सेप्ट एटलीस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा। अँड बिकॉज द डॅम्पनेस एंटायर वॉल जी आसा ती वॉल कॉलेप्स जाता किंवा तेजे डॅम्पनेसून तें परत सामकें रूट कॉजा पडटा आनी तेजें सिलींग वता। खुबश्यो काही गोष्टी जातात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आय हॅव टेकन एवरी केअर दॅट एंटायर राजीव गांधी कला मंदिर विल बी कवर्ड विथ द शीट्स सो दॅट एस्थेटीक ऑर द एक्रोस्टिक्स ऑर द फेस ऑफ द राजीव गांधी कला मंदिर वूड हॅव नॉट चेंज। आनी मुखावेली दी सभोवतालीचो जो पार्किंग जे एरिया आसा तोय ब्युटिफिकेशन करपा खातीर आनी इविनिंग जो आसा तो स्पेस जो आसा ते हांगसर भुरगे बरेचशे ज्या वेळाचेर फंक्शन नासतले त्या वेळाचेर रिलॅक्स प्लेस करपा खातीर तोय एक तातूंत भितर कॉन्सेप्ट त्या डिझायना भितर हांवें घेतिल्लो आसा। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आसा तो राजीव गांधी कला मंदिरान आनी कला अकादमीची ऑलरेडी द एस्टिमेशन डिझायन इज ऑलरेडी जालें। इट विल बी इनकल्केटेड अँड बिफोर आमचे राजीव गांधी कला मंदिर जे रिनोवेशनाचें उद्घाटन जावचे पयलू थंय 2 इन्स्टिट्यूशन आमी पयलू कन्सिडर केल्ले आसात। थर्ड इन्स्टिट्यूशन विल बी रवींद्र भवन साखली आनी फोर्थ इन्स्टिट्यूशन विल बी रवींद्र भवन काणकोण विच इज अबाउट टू कंप्लीट। आता घेऊया कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया। गोंयभरचे लिगसी वेस्टाचेर दोंगर क्लियर करपी कॅम्प सर्व्हिसिसान मुख्यमंत्री सावंताचो जल्मदीस वेगळेच पद्दतीन केलो। मुख्यमंत्र्याक जल्मदिसाची परबी दिवपी पोस्टर लावन कॅम्पाचे मिनी ट्रक 12 तालुक्यांनी भोंवले। स्वयंपूर्ण गोंय सरकार तुमच्या दारी इन्फ्रा प्रकल्प स्किमी कोविडातल्या परफॉर्मन्सा खातीर मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली। many happy returns of the day to दोतोर आमचो लाडको CM। देवान ताका बरी भलायकी दिवं आनी जी ताका 5 वर्सां दिल्या गोंयकारांनी ती बरे भाशेन तेणें तेजें जें विजन आसा गोंयाक जें स्वयंपूर्ण आनीक सरकार तुमच्या घरी वचोन सगळ्या गोंयकारांक जे उदक जाय, इलेक्ट्रिसिटी जाय, रोड जाय, त्यो सगल्यो कंप्लीट करपाक आनी गोंया झिरो वेस्ट करपाचें जें विजन आसा तें करपाक ताका बरी सावधी दिवची आनी बरे भाशेन तेजी हे 5 वर्सां कंप्लीट करूंक आमी देवाशी तेजी मागता। आनी आतां सगळे गोंयकार भावा भयणीक तुमकां भिवपाची गरज ना, दोतोर आसा।
विज्ञान परिशद गोयचे वतीन 26 ते 28 एप्रिल मजगती गोंयांत सोवो इंडिया सायन्स फिल्म फेस्टिवल जाता. मंगळारा सकाळी आयनॉक्सात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फेस्टिवलाचे उक्तावण करतलो. ह्या फेस्टिवलात गांवगिऱ्या वाठारांतली 52 स्कुलां वांटो घेतली. फेस्टिवला बरोबर आयनॉक्साच्या वाठारांत तशेंच ओल्ड जीएमसीत एक्झिबिशन आसतलें. There are 52 schools exclusively from rural areas. And again, they are from families wherein the family members do not have any formal education. So the whole idea is that how to, spread or make awareness about the science and its role in uplifting the life of the common man. So that is the kind of thing. Therefore, this is a very particular aspect we have done this time. 52 schools from rural areas. As usual, we will have expo, an exhibition, and this year exhibition will be in the Inox foyer as well as in the old GMC building. Now in this, a new thing we have is Go Vigyan Expo. Now there are so many products which are developed from cow dung or cow urine, and so many novel things have come up, including making of biodegradable idols, right, for Goans. Making idols of Ganesha is a very big thing, and it's our main festival. So for that, instead of plaster of Paris, its technology has already been developed to make idols with cow dung, and that will be demonstrated here. What we believe is it's starting to go beyond the simple science festival. There is a lot of engagement for the students. I think it's a good exposure. So science, definitely from films people learn. It's a good way of engaging. The other way is also exposing them to new ideas and new technologies. So having an event like that does it. मांद्र्या पालया मानशेचे खारे उदक शेतांनी घुसून पीक इबाड. आमदार जितान खंय मानशेचे काम करून घेवपाचे उतर दिलां. शेतकार म्हणटा पंचायत वेंचणुकेची आचारसंहिता तेकली काम परत अडकतलें. ते आदी मानशेचे काम करून शेतकारांक फुडले पिकाक वाट मेकळी करची. आज मी ह्या जो खाराबाणी आहा शेतांत घुसलेलो आहा, तेचेर ह्या गव्हर्मेंटान कांयच दखल घेवंक ना. 2 वर्सां जालीं मी आज तेंच्या फाटल्यान आसा. ज्या वेळार उपोशणाक बसला त्या वेळार म्हाका नंदीन सांगला 15 दिसान आपूण हे चालू करता. 2 वर्सां जाले आमचे इतले हाल जाले, जेवणाक आस्पद ना, इतले आमी तेचेरच वाट भरताले करताले काम बीन. ते शेताचे आमी ओन करताले, काम करताले, आमकां जाताले भात बीन बरें, तेचेरच आमचें जिवन जातालें. आतां कांयच ना. 2 वर्सां जाली आणि त्याप्रमाणे आमचो हो बेगीन डेव्हलपमेंट जावचो आणि त्याच्यासाठी आम्ही हे झटतो. पण अजून गेले आता 4 महिने आम्ही प्रयत्न करतो, पण एक आटकाठी येऊन काम पुढे जायत आहा. तरी पण आता काल कॉन्ट्रॅक्टर इल्लो आणि तेणी सांगल्यान आपणाक मातसो वाटेचो काय तो प्रॉब्लेम आहा तो मातसो सॉल्व करा आणि आम्ही तो प्रश्न सोडवया आणि तुका वाट कशी काय ती दिवया. त्यामुळे आम्ही ह्या प्रयत्नात आसूं शक्यतो करून ह्या पावसाळ्यापूर्वी, नाजाल्यार मग परत जर पावसाळो जर गेलो जाल्यार परत आमची 2 पिकां गेली. जून महिन्यात आमचे पंचायतीचे इलेक्शन डिक्लेअर जाता आणि तो जर कोड ऑफ कंडक्ट लागत जाल्यार परत आमचे जे काम ते उरतले आणि ह्या वर्सा आमकां शेती करूंक जावची ना. आज आमकां 4 महिने झाले आम्ही हेच्या फाटल्यान नाचतो हो. मामलेदार काय याची इन्क्वायरी करिना आणि आमकां गावां नाही गेल्ल्या कारण. सोंसड्यार आत्र्या पयऱ्यान लागता तो उजो अपघातनी. कोण तरी मुद्दाम कोयराक उजो घालता म्हूण शॅडो कावन्सिलाचो आरोप. हालींच लागिल्ल्या उज्याचे सुवातेर खंयच हाय टेन्शन केबलूय लागीना आणि मिथेनाचें निमीत ना. ह्या वाठारात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे, कारस्थानाची खंय क्रायम ब्रांचा वरवीं चवकशी करची. काल जो सोंसऱ्यार उज लागलो म्हणपाकूय आमकां एक डावटफूल क्वेश्चन मार्क येता. तो आमच्या कोंतान तो एक मॅन मेड इन्सिडंट जावन दिसता अशें. कित्याक एवरी टायम जेन्ना उज लागता एकूच हें मेळटा म्हणटा मिथेन गॅस म्हणून हें एक सदांचें कारण जावन पडलां. दुसरें आसलें स्पार्क जाता म्हण हाय टेन्शन लायनाचें. आतां हाय टेन्शन लायन वयर काडल्या आनी ज्या स्पॉटार उज लागलेलो आहा त्या स्पॉटार तरी मिथेन गॅस भायर सरपाचें सारकें कांयच नाशिल्लें. उज पालो पर्यंत आशिल्लो हांव 5:15 पासून. त्या टायमार आमकां जे थिंग म्युन्सिपालिटीचे ऑफिशियल सांगताले त्या प्रमाणे की मनोविका स्कुलाचे सकयल
थंय खंय तरी वेल्डिंग चलतालें तेच स्पार्क जाल्लो थंय उज जाल्लो आनी तो सारको पावलो ना आनी तो वयर येयलो म्हण सांगपा म्हळ्यार तें कनेक्शनच मेळपाक शकना तें कितलें सकयल आसा आनी हें कितलें वयर आसा तें अशें तरी दिसता कितें तरी बरें मोटें प्रपोजल एक येवपा आसा आनी तो एक प्रेशर डिवेलप करपा खातीर तें हे भाशेन कारस्थान चल्ल्या म्हण सो त्या खातीर आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन सामकें स्ट्रॉंगली की ह्या इन्सिडंटाचेर क्रायम ब्रांचाची इन्क्वायरी जावची म्हण कितें तें सारकें तें येवचें म्हण कित्याक हेज्या पयलीं सदां इन्सिडंट जातात इन्वेस्टिगेशन चालू आहा वी आर एसर्टेनिंग द कॉज म्हण जाता आनी लोक साफर जावपा ते जाताच आतां जेन्ना आमी आयकतात की सगळे कडेन CCTV घालपाक जाय म्हण जाल्यार तेजे परस म्हाका दिसता संसद्याक चड गरज आहा CCTVची की हे जे कॉन्स्पिरसीज जाता उज्याच्यो त्यो कितें तें सामकें उगडार येवपाक. कोंकणी भास संवसाराच्या प्रत्येक कोनशात पावोवपाचो एकूच माध्यम तियात्र. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात कला अकादमी, तियात्र अकादमी आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांझान मेळून तियात्र दीस दबाज्यान केलो. ज्येष्ठ तियात्रिस्तांचो भोवमानूय जालो. तियात्रांक फुडें हाडूंक तेंको दिवपाची मंत्र्यान तयारी दाखयल्या. आणि एक मनीस ह्या तियात्र मळाचेर जर पडजळलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या तियात्र मळाचेर आमचें नांव आनीकूय मोठें जावपाक शकता. कारण 130 वर्सांचो इतिहास कोंकणी आमची भास जी आसा ती फक्त गोंयानूच न्ही भारताच्याच न्ही तर जगाच्या विविध कोनशाक पावोवपाचो एकमेव माध्यम जर कितें जर आसा जाल्यार तो तियात्र आसा हें वारंवार हांव सांगता. वी हॅव टू चेंज द डिरेक्शन ऑफ द पॉलिटिक्स आणि त्याच खातीर तुमचे विचारांचे देवाण घेवाण त्या लिखाणांतल्यातून आणि ज्या वेळाचेर आमी तियात्र मळाचेर एक गोष्ट एक स्टोरी जेन्ना आमी लोकांच्या रसिका मुखार प्रजे मुखार मांडटले ताजे वेळेर तो इफेक्ट जो आसा तो इफेक्ट सातत्यान उरपाची गरज आसा. असो तरेचो जादू तुमी आज ह्या तियात्रिस्ट मळाचेर हाडपाची गरज आसा आणि तें हाडपा खातीर आमची पिढी घडपा खातीर आज सातत्यान ह्या कले मळाचेर तुमकां फाटबळ दिवपा खातीर जो पर्यंत गोविंद गावडे हांगा आसा तो पर्यंत तुमकां मेळटलो अशी म्हजी तुमकां सगळ्यांक वागी आसा. पयले जे तियात्रिस्टांनी जे समाजा भितर कितें घडटा तेजेर उदकाड घालपाचो प्रयत्न केलो आणि म्हणूनच म्हजे सारकेले पॉलिटिशियन आज खंय तरी तुमकां घाबरतात हेवूय हांव तितलेंच तुमकां सांगपाक सोदतां. गोयची कला संस्कृती आणि खाणा जिन्सांचेर पोर्तुगीज संस्कृतीचो प्रभाव अजून दिसता. राय मनोराचे VM साळगांवकार हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटान हेच संकल्पनेचेर वर्सुकी कार्यावळ केली. सेकंड इयर विद्यार्थ्यांनी घडोवन हाडिल्ले हे कार्यावळीत स्कालाचे वांगडी आशिल्ले. इंडो पोर्तुगीज कुजिना बरोबर सांस्कृतिक कार्यावळूय जाली. We, the second year students, have hosted a cultural night as a part of our curriculum, and this year's theme is Indo-Portuguese. So it plays a prominent role in the Goan culture. So today we are showcasing different types of entertainment. We have dances, we have singers singing in Portuguese, singing in English as well. The main focus is on our food because the food plays a major role. So the Portuguese had ruled over Goa, and today we have been left with parts of the Portuguese culture also. And this is we are repeating the tradition, or we are repeating the history. So our menu is Portuguese with a twist of it is Goan with a twist of Portuguese also. So we have Portuguese dishes as well as Goan dishes. I think it's a standout event that this team has put together. This is the first of its kind, and this is the first time I think the leadership of hospitality in Goa has been hosted by the Hotel Management College. And it's not only that, the level of hosting has been incredible. What stands out is the effort, the time, and the level of finesse in the curation of this whole event. I have never seen in my entire journey in SCOL that the food, the entertainment, and the dancing and the beverages being put together by the team of the hotel. So let's hear it for the entire team. कुडतरे रायाचे तळे साव्यान नुस्त्याक फामाद.
थळावे लोक हे तळे सांबाळटा, थंय नुस्तीं सोडटा, पोसता आणि वर्साचे वर्सा ती नुस्तीं काढून विकता. ह्या तळ्याच्या नुस्त्यांक खंय मागणी भरपूर. दायज इतिहास आशिल्ल्या ह्या तळ्यात अंदू मोठे मोठे नुस्तें पडलां. खेटला, रोहू, तोणक आनी तुगेले पितोळ, धाडी, केर बरोबर नुस्तें पडलां आनी सायज मोठी कित्याक गेले ते फाटी थर्ड टायम आमी मारूं ना. ते पोरूचे नुस्तें नुस्तें घायलां पूण पोरू नुस्तें सायज बरी. तोणक 5 किलां पडलां, केटला 7 किलां पडलां आनी तुगेले केरी 3 केरी 1 किलो मायज जाता. आनी मागीर प्रॉफीट जाल्यार आमकां 2 लाख आमगे एकावंटाचे घालूंक पडटा एसोसिएशन तोळ्याचें. आनी उरलो मागीर आमी कितें प्रॉफीट उरल्या हाडटा पूण 3 वर्सांनी कांय उरलो ना. तुमी तशें नुस्तें घातलां आनी पोसलां ना आमी गेले ते फाटी नुस्तें घायलोलें 200 तोणकां घायलोलीं आनी 60,000 एक रोहू केटला आतां मेळ्ळ्याचे. ते थर्ड टायम मारूं ना म्हूण हे फाटी मेळ्ळे ताका लागून आमी घालूं ना. आनी आमगे तोळ्या न्हंयची नुस्तीं चोडटा ते सायड वाट आहा ताका पावसा हुंवार जाता तेदोना चोडटा नुस्तें. ही दाडी बिडी सगळी चडणी येवपाची. आनी हे मोठे नुस्तें म्हणटा घायलोले आनी आमगे पयलीं ओरिजिनल नुस्तें आसता ताका. आनी डिमांड कसो नुस्त्याक? नुस्त्या डिमांड बरो आहा, रेट आहा पूण कितें जाता सगळे वळखीचे लोक म्हळ्यार आमगे तोळे सा क्लीन म्हूण सारकें नुस्तें खावपाक चड लोक सारको मातशें म्हारग वयता पूण आसता लोक प्रमाणे कोत्ताय आमी नुस्तें हे प्रमाणे मागीर घाताय तशें करून. सारकें इन्वेस्टिगेट जावपा जाय. बरे तोडे आमगे क्लीन तोडे सारकें निवड तोडे. हे आमी BHSाचे घेतलो आहा बायडाचे हेरे सायड करपा हिंगा राडयत जुवारी इतलें हें आसतना मुखार पयलो आसतना हे लोक मेंटेन करता हे शेतकार. दुसरें चडको हें ट्रायबल एरिया आहा ट्रायबल एरिया आनी कॉमिटी आहा शेतकारांनी ते मॅनेज करताय. आनी निवड तोडे क्लीन तोडे हें म्हणल्यार जाता. दुसरें म्हणपा म्हणल्यार हेका हिस्ट्री आहा हेरिटेज हेचे हें बी आहा थिंगा गोवडो म्हणटाय तो तेजेर जायती हिस्ट्री आहा. सगळे ते आर्टिकल आमी डॉक्युमेंट केला त्या डॉक्युमेंटा हेजे आहा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.